पणजे मार्केटांत हॉटेल प्रसादा कडेन 4 व्हिलर रिवर्सान घेतना डायरेक्ट फुटपाथार चडयली. फाटल्यान दोग जाण फुटपाथार आशिल्ले. एकलो कुशीक सरलो, मात एकलो कुशीक सरपाचें यत्नां नाशिल्लो. मात गाडी रिवर्सान इतली फास्ट आशिल्ली की ताका वेळ मेळूंक ना आनी ताका गाडयेन मोखून दुकानाच्या शटरार शेवटिलो. ताका ताकतिकेन जीएमसीत व्हेलो. पुलिसांनी नेपाळच्या ड्रायव्हराक अटक केल्या. ड्रायव्हर खंय फूल टायर्ड आशिल्लो. 7:30 सुमार कितें जालें एक्चुली? रिवर्सान भितर तुमकां कितें लागलें? ओके, पयलीं कितें तेणी गाडी व्हरून मारलेली खंय? कोणाक लागला आनी कोणाक लागला? ताका चिड्डेलो. हां, ओके. सकाळी म्हणजे 7:45 सुमार कोणतरी वयर काम करता तो फ्लावर स्पा म्हणून तेजें हें आसा तेचो स्टाफ तो ते भरपूर पिल्ले ते रिवर्सान घेवन पयले ते एक्सिडेंट केलो तेणी. मागीर सेकंड एका परत गाडी काडटना परत गाडी रिवर्सान हाडून आमच्या दुकानाचेर मारली. सो आमकां ते डॅमेज करून उडयला सगळें शटर बी. कोणाक कितें लागला? डॅमेज जालें म्हणजे इंजर्ड जाला ते भरपूर. सो चिड्डला त्या गाडयेन.